Hi everyone, I'm Jasmine Santmere. I've completed my BE. So I would like to thank all my teachers in general. My life is shaped by my teachers. First I would say my mom, who is like my teacher itself. She's guided me, my dad, and then the teachers from the nursery till my BE. I think everyone has been an integral part of me, who has guided me, who has shaped me. They've made sure they've molded my character in a way that who am I now. I think all the credit is gone to my teachers, and I've learned a lot from them, from being simple to be respectful. They are an integral part of me. I am very thankful to them, and I wish every teacher in the world a very happy Teachers Day. Thank you. मुझे नाव अश्विनी प्रिंसेस अल्डाना हांव LKG तावन 10वी मुसूर सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल अड्ड्यार पदाव निर्मार्गान शिकली. PUC कपितान्यो आनी डिग्री आतां एलोशियसान शिकोना BCom. हांवें कॉमर्स स्ट्रीम कान गेल्लें. म्हाका फर्स्ट स्टँडर्ड तावन 10वी मुसूर एक मॅम फेवरेट म्हणून आहली, ती लविना पिंटो. कित्याक म्हळ्यार 10वेंत आसतना तिणें आमकां सोशल सायन्स कान गेलें आनी सोशल सायन्स म्हळ्यार हिस्ट्री, जियोग्राफी तसे मस्त आसतात. तसे म्हजे फेवरेट जावन आहले हिस्ट्री, बट म्हाका ते एग्जामा वेळार उडास उरनातलें. देखून तिणें थोडे पॉयंट्स सांगचे आहले. तुमी शिकता सोर आमचो रावयतली थोडे पटी आन्सर सबमीट करनातल्यार. तशें थोडे पटी हांव त्या लिस्टार येतालीं. ते दाडा तिणें सायड पॉयंट्स कान घेवन शिका म्हूण सांगचें आहलें. स्टार्टिंगाचे सायड पॉयंट्स कान घेवन एक एक पॉयंट करून शिका म्हूण सांगचें आहलें, सायडीचे लेटर्स कान घेवन. तशें म्हाका आतां शिकता शिकतना ते सेंटेन्स बरे जाते आसता, म्हळ्यार शिकोवंक सुलाब जाता. आनी म्हाका तिचे तावन म्हाका सोशलान बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात आनी हर एकान ते बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात. देखून थँक्यू मॅम. हॅपी टिचर्स डे. म्हजें नांव फ्रांसीस आनी हांव म्हजें हायस्कूल सेंट लॉरेन्स बोंदेल शिकलो हांव. आनी थंय म्हाका एक टिचर आहली, तिचें नांव भावना म्हणून. तिणें म्हाका लायफांत कशें डिसिप्लीन रावन शिकिचें म्हणून तिणें म्हाका शिकयलें त्या टायमार. सो तें म्हाका आज मुसोर हांवें तें म्हज्या लायफांत हांवें यूज केलां आनी दॅट इज हेल्पींग मी टू बी अ बेटर पर्सन, and it will help me in the future also, and a very happy Teachers Day. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಷಲ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಶಾ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಗೋರಿಗುಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೀನಾ ಟೀಚರ್ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ A to Z ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಮರೀಲಿಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರೀಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.